संतोष परीत काळजा आणि मोगा परीत एकवटा भक्तीन आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरा खैसर दोगवाते मोचे नावी संगी मेळटा थैसर हावासा सनातांचे मोरेगा येजूचे हे उतार आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागलां तें मेळटलें संतोष बरी काळजा आणि मोगा बरी एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा. मोगाच्यानो मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक ह्या सांजुदाच्या पुण्यथळाक मोगाचो स्वागत मागता. ह्या देव टेंपलाक येवन हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या तशेंच माध्यम मुखांतरी ह्या नव्यानाची मीस भेटयतल्या सर्व भाव भयणींक भक्तिकांक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची एका काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. आमच्या गरजां खातीर एकामेकाच्या गरजां खातीर एका काळजाची मनाची जावन एकामेका खातीर मागया. सांजुता देव आमच्या खातीर विनंती करून दी. जेजू क्रिस्त सुमी आमचो देव पवित्रात्म्याच्या बेसांवांनी आमकां बरोवन दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया. हे संदर्भार अर्गां ते सांव मीस भेटयता फबियनी जेसी मेंडोन्सा मियार तशेंच ते सांवा खातीर भुरग्यांच्या देण्या खातीर ते सांवा खातीर मीस दिता विन्संट आनी पेट्रिशिया सुवारीस मस्कत तशेंच देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्गां मीस दिता ग्रीस पिंटो आनी कुटाम दुबाय. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरगीं जावन आसात देवाचो आशिर्वाद आनी देवाचे कृपेन आमी जल्मतांव आनी कृपा आमचे थंय निरंतर आसता. आनी ह्या कृपेंत आमी देवाक महिमा हाडची कामां करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या दिसा आमकां दिता. ह्या उतरां घालची सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मिसाच्या बलिदानान फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सामी तयार करया. एक घडी परतोळे थांबया. कळसांतावन दुखदन बगसाणे मागतल्या बगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सुम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एक परतोळे थांबून आमच्या गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला ना सुगडास कडून तांच्या बसोत मागया. देव आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदूत बगे वचूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. आनी अशें
अख्ख्या संसारात तुझी पवित्र सभा वाढत वसो आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना न्यायकर पुस्तकांतले वाचप. त्या काळार जर अंदानाच्या कुळयेचो मनोवा नांवाचो एक मनीस जियेतलो. ताजी बायल वांसडी जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातली. सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टीक पडलो आनी ताणें तिका म्हळें, तूं करीस वांसडी आनी तुका भुरगीं नात, पूण तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं दाकांसरो जावं हेर सोरो पिये नाका, अशुद्ध काण खाय नाका, कित्याक तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक वखर लावंक नजो, कित्याक तो चरको आपल्या जल्मांतावनच देवाचो नाजी जावंक जाय. तो इस्रायलितांक फिलिस्तियाच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो. बायलेन वचून दादल्याक म्हळें, देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो, ताका देवदूताचें रूप आसलें. खरेंच भयंकर तो. खंय तावन आयलो म्हूण हांवें ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हळें, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. देखून हांव दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका, अशुद्ध काण खाय नाका, कित्याक तो चरको जल्मांतावन मरा पर्यंत देवाचो नाजीर जावंक जाय. ते स्त्रियेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका सामसांव म्हूण नांव दिलें. चरको वाडलो आनी सर्वेस्परान ताजेर आशिर्वाद घालो. जोरा आनी एस्टावोला मदें आसलेल्या माहेनेदानान सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. देवाचे उतार हे. देवाची ओडपकार. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. तूं दुनिया म्हजो एकलोच बरवसो, म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेर म्हजो विश्वास. जल्मांतावन तुजेर हांव तेंकून रावला, म्हजे आवायचे कुशींतावन तूंच म्हजो चलयना. तुजी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. सर्वेस्वराची महत्कार्या हांव वर्णितलो, तो एकलोच नितीवंत म्हूण परगडतलो. देवा, म्हज्या भुरग्या प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी आसर्या वर्णीत आसा. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. तुझी महिमा हांवें गावच्या, तुझी वाकण स्तुती म्हज्या तोंडांत आसूं देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. इसेच्या मुळां
जनांगांगे गुर्त म्हूण तुका नेमला येवंक तुर्त कर आनी आमची सोडवण करूंक गळाय करी नाका हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकांच्या कुटुंबांतली ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसलीं सर्वेस्पराची सर्व उपादेश आनी नियमां ती अक्षेपाविने पाळटालीं पूण तांकां भुरगीं नातलीं कित्याक एलिझाबेथ वांजडी आसली त्या शिवाय ती दोगांय उतर प्रायेक पावल्लीं एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवंक आसलो याजकांचे दस्तुरेक सरी सावन सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर सरना दुंब पेटोवच्या कामाक सोडतीन ताका विंचून काडलेलो तो दुंब पेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणें करीत आसलो तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत दुंबा वेदीच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिश्टी पडलो ताका पळोवन जाकारी गाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो पूण देवदूतान ताका सांगलें जाकारी भिये नाका देवान तुजें मागणें आयकलें तुजे पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दी जाय ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वायन वा आमलाचें कसलेंच तो सेवचो ना आनी ताच्या आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो बापाय भुरग्यांची काळजान तो परत एक करतलो अविधेयांक तो नितीवंताचे वाटेन परतितलो अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्जा तो आयती करतलो जाकारी देवदूता लागीं म्हणालो ही संगत खंडीत म्हूण हांवें पातयेवचें कशें हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतर प्रायची देवदूतान ताका जाप दिली हांव देवाचे सदरे वजीर सेवा करता तो गाब्रिएल तुजे लागीं उलोवन ही खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरसीन धाडला पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सतमानिनांत देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मन उरतलोय उलोवंक शकचो नाय हेवशिल्ल्यान लोक जाकारीची वाट पळोवन नासलो आनी देवाळान तो तितलो वेळ रावोंक कारण कितें जावी येत म्हूण चिंतून अजाप जाल्लो तितल्यार जाकारी भायर आयलोलो पण ताचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना तवळ देवळान ताणें एक दृश्टाव देखला जायत म्हूण तें समजलें तवळ तावन तो मन उरलो आसता ताचे तांचे लागीं हात भाशेनच उलयतलो आपल्या मणियारपणाचे दीस भरते जातच तो आपल्या घरा फाटीं गेलो थोड्या काळा उपरांत ताची पत्नी एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली सुरेस्परानच हें म्हजें थंय केलें मनशा मदलें म्हजें नालीसपण काडूंक आतां आपणी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने भरतस आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एक्सुरंट तेंची येली देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता
क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारांत मनीस लग्न जाता, लग्न करून घेतात आनी दितात म्हणटात न्ही गे. आमच्या आवय बापाय लग्न जाल्ल्यांत आमी जल्मल्या. लग्न जिविताचो शेवट भुरग्यांक जल्म दिवचो, तांकां जबाबदारेन वागोवचो आनी संवसारांत देवाचें काम शाती पावोवचें म्हणजे पंथा पावोवचें. देवाच्या रचनेच्या वावरांत सहा वावराडी जावचें एका पती पत्नीचें मिसांव. देखून खास जरी जिवितांत पयल्यान पयलें आमी आशोवचें भुरग्यांचें देणें. काजर जातस एक वर्स मुसर कोणी कांय उलयनात. एक वर्सा उपरांत कुटुंबाच्यांनी इश्टमित्रांनी विचारचें सवाल, कांय मनी बरी खबर आसा की जर तर देवाच्या दयेन आनी पुण्यान बरी खबर आसा जाल्यार जालें, ना जाल्यार जायतो लोक परत परत विचारूंक सुरू करता, बरी खबर आसा की ना, नांगी आणखी नांगी. आनी अशें कांय 2-3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां भुरगीं ना जाल्यार कुटुंबाच्यांनी इश्टमित्राच्यांनी आनी अशें समाजाच्या लोकांनी विचारचीं सवालां जायतीं आसात. भुरग्यांचें देणें जावना गी, कित्याक जावना? तुका प्रॉब्लेम आसा गी, तुका प्रॉब्लेम गी ताका प्रॉब्लेम. आनी अशें विचारन एक पयलेंच तें जोडें भुरग्याचें देणें ना म्हूण करगता, दुसऱ्यान तें भुरग्याचें देणें ना म्हूण सुरसुरता, तिसऱ्यान भुरग्याचें देणें ना म्हूण कंतिश्ट आसा, बेजारान आसा. आनी असले परत घेतेंत तूं तांकां सवाल करताय, भुरगीं नान गी, जावनान गी, कित्याक जावनान? प्रॉब्लेमात गी, तुका गी ताका. अशें म्हणून कोंकचें आसा, केणचें आसा आनी पापसल्ल्या काळजाक परत बाली तोपून पापसूचें आसा, पापसूचें आसा. आमकां कळीत आसा ताका भुरग्याचें देणें जावं ना, परत विचारचें, तुका भुरगीं नान गी. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हातूंत एका मनशाक मस्त दुखता. भुरगीं कोणाकय आमी करूंक जायना न्ही गे. घरा टी व्ही ना जाल्यार शोरूमाक वचून टी व्ही मोला हाडयेत. घरा कार वा गाडी ना जाल्यार शोरूमा वचून मोला हाडयेत. घरा तांदूळ ना, तांतयां नात, मासली ना जाल्यार मार्केटी वचून हाडयेत. पूण एक उडास दवरूंक जाय, भुरगीं तशें हाडूंक जायना, भुरगीं तशें हाडूंक जायना. भुरगीं देवान दिवचें देणें, देवाचें देणें. कोणी काजर जाताल्या जोड्यान म्हाका 100% भुरगीं जातात म्हूण सांगूंक जायना. कितलोय परफेक्ट तो आसूं दी वा ती आसूं दी, कांय कुडीचे समस्ये वा उण ना आसूं दी, भुरगीं जातातच म्हूण सांगची गॅरंटी ना. देखून एक नियम आसा, तूं जल्म जाताय म्हणलें गॅरंटी ना, कळ्ळें गी. पूण तूं मरताय म्हणलें गॅरंटी, गॅरंटी. देखून जल्म अनिश्चित उडास तोरी अनिश्चित, मरण निश्चित. निश्चित जल्मल्लो मरता 100%, पूण जल्मता की ना गुत्तू ना. देखून जल्म अनिश्चित, मरण निश्चित. अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तें देवाचें देणें. देवान खुशी वेल्यार मात्र साध्य, पूण ती देवाची खुशी आमचे थंय जारी जावंक आमी सोडूंक जाय. थोडे पटी देव म्हणूंक पुरो, तुका आतां भुरगीं नाकात. ती देवाची खुशी, त्या कुशेक घालती मान घालून आमी जिवंक आसा. आनी देवाच्या कुशेक घालती मान घालून जियेतना हांवें बेश्टेंच तांकां दुखोवंक जायना, बेश्टेन तांकां केणूंक जायना.
बेश्टेन तांकां रुदान करचें बरी करूंक जायना. थोड्यांक पेल्यांनी रडलें पळोवंक बारीक खुशी, पेल्यांनी दुखुल्लें पळोवंक बारीक खुशी, देखून थोडीं केणचीं उतरां उलयतले मस्त जाण आसात. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, भुरगें नासलेल्या जोड्याचें दूख कशें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. अब्रामाक आनी साराक भुरगीं नातलीं, वय उतर प्राय पावता पर्यंत भुरगीं नातलीं. अब्राम एक राजमंतन असो मनीस, अधिकार आसलेलो मनीस, न्यायनीत करतलो मनीस, पंचायतकी करतलो मनीस, आनी ताका काजर जावन जायतीं वर्सां जालीं भुरगीं नातलीं. ह्या संदर्भार जायते पटी ताका समाजांत स्थानमान मेळनातलो. ताच्या गौरवाक थोडे पटी अगौरव फावो जातलो. थोडे पंचगती करतना म्हणटाले, तूं आमकां बूज सांगताय, एक भुरग्याक जल्मोवची एक सकत तुका ना, आमकां घालून सांगताय म्हणून सांगता आसतना अब्रामाचें तोंड ल्हान जातालें. नालिसाय भोगताली ताका. आनी ह्या नालिसांतले बाचाव जावच्या खातीर सारा आपल्या कामाच्या चलये लागीं, आगारा लागीं तूं संबंद दवर न्हू, भुरगें जाता म्हूण दाखोवन दी म्हणून समाजीक तें सवाल घालता. आनी अब्रामाक आगारा मुखांतर एक पूत इस्मायल दिवचे बरी करता. आनी अब्राम भुरग्याक बापय जावची सकत आसा म्हणून समाजीक दाखोवन दिता. पूण सारा हांगासर करगो नासता, भुरग्याचे देणें आपणाक नाणे म्हूण. पूण सारा अब्रामाच्या सगळ्या जिवितांत वर्त्यापणाचो सांगात, वर्त्यापणाचो आदार दिल्लो आसा. आनी आयलेल्या सैऱ्यांक सत्कार करचें वर्तें देणें साराक आसलें. देखून ते एक जण वाटसुरी साराच्या तंबा भितर आयिल्ल्या वेळार सारान तांकां भोव अपुरबायन सुदारशिल्लें. आपणा भुरगीं नातिल्लो एक खंत बेजाराय ताका आसली जाल्यार ती खंत बेजाराय करनासतना वाटसुऱ्या तेगा जाणांक कोणगी वळख नातिल्ले मनीस आपणाच्या तंबा भितर आयल्यात, तांकां भोव अपुरबायचो सत्कार करण ही सारा धाडटा. आनी हें जेवण जावन बरें कर सत्कार स्विकार करण भायर वयता आसतना एक तेग मानेस्त अब्राम विचारतात, इतलें पुरो सरबराय करून इतले रुचीचें रांदप करून दवरलेली तुजी पतीन खंय आसा? ती आनी एक तंबांत आसा, ती बारीक कंथिस्त आसा, भुरग्यांचें देणें नासतना सुरसुरयत आसा. आनी ह्या वेळार ते तेग जण वाटसुरी म्हणटात, ताका आपोवन धाड, ताका हांगा आपय. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ती येता आनी तेग जण तिका आशिर्वाद दितात आनी म्हणटात, येवच्या वर्सा ह्या वेळार तुज्या उस्क्यार भुरगें खेळटलें. येवच्या वर्सा ह्या वेळार तुज्या उस्क्यार भुरगें खेळटलें, पूत खेळटलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ते तेग जण कोणूच न्ही, तो देव, तो बाप, तो पूत आनी तो पवित्र आत्मो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या देवान तांकां आशिर्वादीत केलो आनी इजाकाक तांकां फोव केलो. इजाक बापूय जाकोबाचो आनी जाकोब बापूय 12 कुळयांचो आनी आमा हरी एकल्याचो देव. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या देवान इजाकाक आमचो मालगडो करून रचलो. आमी पळयता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत, आयच्या पयल्या वाचपांत, हाच्या पयल्या वाचपांत पळयता आमी मनोवा म्हणलो नांवाचो जोरांत एक दानाच्या कुळयेचो मनीस, ताका भुरगीं नातलीं, ताची बायल वांजडी, तिका भुरगीं नातलीं. सुरेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडटा आनी तुका एक पुताक तूं जल्म दितली, तूं खरेंच वांजडी, तुका भुरगीं जायना, तरी देवान तुजेर आशिर्वाद घाला, तुका एक पूत जल्मतलो. आनी तो जल्मतस ताच्या माथ्याक तुवें वाकर घालूंक ना, कळ्ळें गी? ती जल्मता म्हणसर तुवें तुजी पवित्रताय सांबाळी जाय. तुवें नाकांचो वायन जावन दी, सोरो जावन दी, कांय आमालाचें पियोंक ना, कळ्ळें गी? आनी कितें अशुद्ध म्हूण कितें आसा तुवें खावंक नजो. तुवें तुजें पवित्रपण सांबाळी जाय. तुका तो जल्मतलो, ताच्या माथ्याक तुवें वाकर घालूं नजो. आनी अशें तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जावन दाकां सोरो, जावं हेर सोरो तो पियोंचो ना, अशुद्ध खाण
कांय नसोना आनी कितेंच तो जल्मांतल्यान मरा पर्यंत देवाचो नाजीर जावन जियेतलो, देवाचो प्रावादी जावन जियेतलो तो जावन आसा तो सामसांव. खंय म्हज्या मोगाच्या बोट सामसांव असो जल्म पळया. सामसांवाची आवय बापूय भुरग्याच्या देण्या खातीर रडोन आसली आनी देव तांकां आशिर्वाद दिता. आनी आयच्या सुवातेक आमी आयला जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सुवातेंत जाकारी आनी एलिझाबेथ तांकां भुरगीं नातली. ती उतरप्राय पावली. उतरप्रायाक स्त्रियांची ऋतुस्राव जाल्या उपरांत भुरगीं जायना. पळय 50 वर्सां वा थोडे पटी विग्गी थोडे पटी लेट, पूण जाल्यार 40 वर्सां उपरांत भुरगीं जावचें तेणें इल्लेशें उणें. ऋतुस्राव जाल्या उपरांत म्हयन्याचें जावचें बंद जाल्या उपरांत भुरगीं जायनात. एलिझाबेथ त्या स्टेजीक पावुल्ली. आनी ह्या वेळार जाकारी एक याजकी वर्ग आसो. जेजूच्या काळार 3 तरांचे वर्गांचे आसले. एक फरिसेव हे लोकांचे आडाल ते चलयताले. ते कितें म्हणटात एक तुंडुराय कशें गुरकार कशें आसले ते आडाल ते चलयताले लोकांक. दुसरे शास्त्री वर्गाचे ते नियमशास्त्राचे परिणीत वकीला बरी, आमचे वकील आसात पळय तशे वकिला बरी, ते देवाच्या उपादेशा वयर वा नियमशास्त्रा वयर कानुनां करचीं, कानुनां पाळोवंक लावचीं, हें सगळें तांचें काम आसलें शास्त्र्यांचें. आनी याजकी सदुसेवाचो वर्ग याजकी वर्ग, तातूंत वरायटी आसली. श्रेश्ठ याजक कळ्ळें की, प्रधान याजक आनी उपरांत याजक तशें. पूण ह्या सगळ्या याजकी वर्गाच्या मनशांक जेरुजलेमाच्या देवाळांत सेवा करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ते हजारांनी आसा, सगळ्यांक जायना. पूण तांकां तांच्या जिवितांत एक पटी सोडची पडटाली. कळ्ळें की, एक पटी सेवा करची. कळ्ळें की, पर्याय आसले बरी. कळ्ळें की, आसताली सोडती. थोड्यांक दुंप पेटोवचें काम, थोड्यांक कणी करपोवचें आनी थोड्यांक घंटपण वाजोवची, अशें ह्या जगांनी करचीं कामां तांकां करूंक जाय आसलीं. जाकारीक ताचे सोडतेंत दुंप पेटोवचें काम सगळें वर्स न्ही, कांय 1 म्हयनो वा 25 दीस वा 15 दीस तशें ताका दुंप पेटोवचें काम आसलें. आनी दुंपे वेदिस्थानार तो दुंप पेटयतना वेदिस्थानाच्या उजव्या बगलेक तो एक दृश्य पळयता. बरी खबर हाडचो दूत. कोण तो? गाब्रिएल दूत. आनी तो येता आनी जाकारीक तो नामान करता आनी जाकारीक ही बरी खबर प्रगट करता. तो म्हणटा, जाकारी तूं भियेनाका. कित्याक म्हळ्यार देवदूता पळोवन जाकारी भियेलो. देवदूताचो एक वैभव तुमी जाणात की नांव न्हय, आमकां देवदूत दिश्टी पडोवंक ना. पडलो जाल्यार एकांत जाग्यार न्ही गे आमकां चलोवन येतना बोल्यांत सिरली धांवली जाल्यार जिम्म जाता आमकां न्ही गे. आनी येदो व्हडलो देवदूत थंय रावतना आमकां कितलें बेन दिसनाका. जाकारी भियेलो, गांवजेलो. आनी जाकारी भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलें. देवान तुजें मागणें जाकारी मागतालो घडना न्ही गे सदांय, म्हाका भुरग्याचें देणें दी म्हूण. देवाक सुरूच दियेतालें न्ही, वो मातारो जाल्या उपरांत काल्या दिलें न्ही गे. पूण देवाची मांडवळ दुसरी सासी. काजार जाल्ले कुडले भुरगीं दियेत, पूण थोडे पटीन देव काजार जाल्ल्या 5 वर्सांनी, काजार जाल्ल्या 6 वर्सांनी, काजार जाल्ल्या 8 वर्सांनी, काजार जाल्ल्या 12 वर्सांनी भुरग्याचें देणें दिता. होय की न्ही? ती देवाची मांडवळ. जाकारीक एलिझाबेथ उतर प्राय पावल्या उपरांत देव गाब्रिएल दूता धाडटा आनी म्हणटा, तूं एका पुताक बापोय जातलोय. तुजी पतीन एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूव जातली. तुवें ताका जुवांव म्हूण नांव दी जाय. तो संतोष हाडटलो, ताच्या वरवीं संतोष जातलो. जुवांव संतोष
जुवांव उल्हास जुवांव संतोश हाडटलो जुवांव उल्हास हाडटलो कित्याक सुरेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वर्तो मनीस जावन जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांव परस वर्तो दुसरो ना आमालाचें चिंत तो खावचो पिवचो ना आमालाचें अशुद्ध कितेंच तो सेवचो ना कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात तो कालें घेतालो कालें घातालो तो रान देंपे आनी रान मोव तो घातालो कळ्ळें गी आनी तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसतलो केदाळास गर्भांत आसतनाच 6 म्हयन्याचो आसतनाच मोरयेचो नांव आनी एलिझाबेथीच्या कानान पडतस उडी मारली ताणें पवित्र आत्म्यान बरोवन उडकी मारली आनी अशें तो स्नानीक जुवां विशयान सांगतना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जाकारी म्हणटा ही संगत सत्य म्हूण हांवें पातयेवची कशी कळ्ळें तूं सांगता हें पुरा बरें वय पूण हें सत म्हूण पातयेवचें कशें हांव उतर प्राय पावलां म्हजे पतीन तिची म्हयन्याचो त्रास रावला उतर प्राय पावल्या भुरगें जावचें म्हळ्यार कशें नॅचरल न्ही गे वय गे न्ही आं उतर प्रायाच्या मनशांक दांत अडलेल्या मनशांक वचून देव तूं सांगीत या तूं सांगेसी हांव सांगीन पतयता ते कसतात वय गे न्ही देवाची कृपा देवाची महिमा देवाची सकत मात्र साध्य देवाक असाध्य म्हळ्यार खंयचें साध्य ना देवाक असाध्य म्हळ्यार खंयचें ना देवाक सद सरसंगती साध्य पूण आमकां आमच्या सकत काय की असाध्य आनी अशें आसतना तूं ताणें चिंतलें पूण गाब्रिएल तो कितें म्हणटा हांव तो देवान पाठयलेलो दूत गाब्रिएल आनी हांवें सांगलेल्या प्रमाणें जावचें तूं पातयेन घातल्या खातीर तूं मोनो उरतलोय हें घडीत घडटा पर्यंत भुरगो जल्मता पर्यंत ताचें नांव तूं जुवांव दवरता पर्यंत तूं मोनो उरतलोय आनी हो गेल्लो मनीस भायर येवन वतलेलो पळोवन भायर लोक टेन्शनान मेलो हो भितर धूम करतलो काल जाला म्हणून 5 मिनटान ताणें भायर येवचें आसलें देवळांत तावन धूम पेटोवन हो 15 मिनटां जाल्यार भायर येनातले पळोवन ते भियेले मागीर मांड हो भायर आयलो भायर येताना हांगा उलोवंक येना अब्बा बाबा बाबा उलोवंक येना ताणें चिंतलें आनी कांय दृश्य पळयलां जाय दृश्य पळोवन भियेलां जाय भियान आकांतून उलोवणें बंद जालां जाय म्हूण थोडे फावटी मस्त बेन दिसल्यार न्ही गे आकांतल्यार उलोवंक जाता अशें नगर उलोवंक जायना वय कितें हां अक्लास आयले म्हणटाना काय तशें जालां जायचें म्हणून ताणें चिंतलें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी अशें पळया देवाचो एक आशिर्वाद जाकारी मुखांतर एलिझाबेथीक फावो जालो आनी जुवांव जल्मलो न्ही गे हां जुवांवचें नांव कितें व्हरतें जालें पळया मनीस जावन जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांव परस व्हरतो दुसरो ना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जावं पुरो इजाक जावं पुरो सामसांव जावं पुरो स्नानीक जुवांव वा जावं पुरो सामुएल प्रवादी जावं पुरो हे पुरा भुरग्यांचें देणें नासतना उपरांत देवान दिल्लें देणें तें देवाक महिमाडूंक लागले वय गे आमी देवान दिल्ली देणी वय गे हांवें देवान दिल्लो देणें तुवें देवान दिल्लें देणें तुवें देवान दिल्लें देणें तूं कित्याक ह्या संवसारांत आयलाय तुजो उद्देश कितें हांवें म्हाकाच एक सवाल विचारूंक जाय हांव कित्याक ह्या संवसारी आयलां थोडे म्हणचे हांव संवसारीक आयलां एन्जॉय करूंक थोडे म्हणचे हांव संवसारीक आयलां कित्याक जल्माला देखून आयलां केदळ म्हणसर मरता म्हणसर जल्माला देखून राखचें मरोंक थोड्यांनी चिंतचें आसा कळ्ळें थोड्यांनी चिंतचें आसा हांव जल्माला शिकाप काडून गोंयचें प्रायज जाताना काजर जावचें भुरगीं जावचीं मागीर नातरांक पळोवचें नातरां जेल्ले काजर पळोवचें मागीर मरचें ना आमी हर एक उद्देशाक आयल्या कसलो उद्देश तो सोम्याची महिमा परगटचो उद्देश सोम्याच्या नांवाक किर्ताडचीं कामां करच्याक जावं पुरो विज्ञानी
जावं पुरो व्हडले व्हडले राय, जावं पुरो प्रवादी, जावं पुरो याजक, ते सगळे जावं पुरो संत भक्त मार्तीर सगळे सोम्याची महिमा गाजयलेले मनीस, सोम्याची कीर्त नांव वाडलेले मनीस आमी नांव वाडूंक जाय. आमी स्नानीक जावं बरी वर्ती जावंक जाय. देखून जो म्हणटा मनीस जावन जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जावं परस वर्तो दुसरो ना, पूण सर्गीच्या राजांत ताच्या की वर्ती जावचो अवकाश तुमकां मेळटलो. पूण हो अवकाश आमी गळसूंक आसा. खाली जल्मल्ल्या खातीर जियोवचें न्ही, जल्मल्ल्या खातीर मरचें न्ही. बघा रे, सोम्याची महिमा परगट करचे खातीर आमी जिये जाय, आमी मर जाय. देखून सांग पावलो कितें म्हणटा, हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर. हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर. हांव जल्मल्लो सोम्या खातीर, हांवें मरचें सोम्या खातीर. ओय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आमी कितें करूंक जाय, आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाक महिमाची कामां करूंक जाय. महिमा कशें? मोगा वरवीं, सेवे वरवीं, न्यायनितीच्या जिविता वरवीं, सता वरवीं आनी बोगसण्याच्या जिविता वरवीं आमी देवाक महिमाची कामां करयेत. जावं कुटुंबांत, जावं समाजांत, जावं फिरगजेंत, खंयसर आमी आसां थंयसर ही महिमाची कामां करयेत. असलीं कामां करूंक, सोम्याक महिमा हाडूंक जाय आसचें, बरें जिवीत जिवंक जाय आसची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमीन. म्हाका सोपून दिता तुझ्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दर्या. हरी आत्रेक म्हजी हावास भेटोवन दिता, सर्व म्हजी तुका मोगान समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका भेटोसो. गे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका अर्पोसो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवा पामांतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पयसभेच्या हादावाक सरस्वर मानून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा बगेवूं धर्मदूता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगट करूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सोडवण आमच्या इकळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां बटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सगळ्यांचे शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान
निरंतर आम्ही तुझे कीर्तन करताव आणि सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुझी स्तुती गायताव. ओवी 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 दळबारांस सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. मगर बाबणीनो बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता उडा आनी वायन असलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलचे घडी. हे संदर्भार सगळे आमचे जिवीत समेची कुडी रक्ता समर्पिया. ही पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता बाबा आनी रितीन वांटेली जावया. बापा क्रोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडूं ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसोवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. ते स्प्री जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगुट परगटुया सुमया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सुमया जेजू आम्ही अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारा विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साईबा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजे इश्टगादी दंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माया सांगाती ते सपती बागे वचूच बागे वंदान जाता बागे वचूतात देव आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची अजना मोतीन दवरना आमची जिवीती सोम्याक महिमा हाडटले जावं म्हण देवा स्वादार आनी कृपा मागून
समयान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षेता तशें आमची पदकां मुगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दये करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचेणे बरवो शानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसूं. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदारून जाता हांव म्हळें तुमकां शादी दवरता, म्हजी शादी तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग असं गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता जेव्हा जेव्हाच्या होता बापाच्या कडून पळयतात साकारा संवसारात जिवीत दिले हे तुझे बू पळयती कुडी रक्तावरी सोर म्हज्या कोटापर्यंत सोर वायटांतलो म्हाका निवार. सदां तुज्या आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुज्यो सगळ्यो वेगळ्यो जरूंक कितेंच म्हाका निर्मी नाका. सोम्या आमी दिबी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी समेज तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली भुरग्यांचे देणे दिवन आशिर्वादीत करता. ह्या भुरग्या मुखांतर मनशा कुळा मुखांतर आपली महिमा प्रगट करूंक आपणे दिता ती. ह्या शिडीची जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काळसादार कोण बोडयता तो म्हजो जेजू. काळसान कोण येवंक आत्रेकता तो म्हजो जेजू. गोपान म्हाका आरयता दुखां म्हजी थांबयता कोण तो म्हजो जेजू. कोण तो म्हजो जेजू. मोगाचेनो कुमगार ह्या पुणतळार कुमगार फकत जिबेर मास येवचो. जिबेर मात्र हातार न्ही, जिबेर मात्र. काळजान म्हज्या स्वादीक जेजू येणे तुजे. वर्णूंक नजो जाल्ले केदे घडते भाग म्हजे. काळजान म्हज्या स्वादीक जेजू येणे तुजे. वर्णूंक नजो जाल्ले केदे व्हरते भाग म्हजे. महिमा तुजी सदांच गाव तुजीच बरी हांवें जावं. महिमा तुजी सदांच गाव तुजीच बरी हांवें जावं. काळजान म्हज्या बरे जेजू तुलो नांव तुजें. काळसादार कोण बोडयता तो म्हजो जेजू. काळजांत कोण येवंक आत्रेकता तो म्हजो जेजू. गोपान म्हाका आरयता दुखां म्हजी थांबयता कोण तो म्हजो जेजू. कोण तो म्हजो जेजू. मोगान म्हज्या भरून जेजू जीव तुवें दिलोय. तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका तूं नितळ केलोय. मोगान
रक्तान मोच्या भरून जेजू जीव तुवें दिलो तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका दोनी तळकेलो आत्का सांकली तो सोडच्या सरकारा जावें जोडच्या आत्का सांकली तो सोडच्या सरकारा जावें जोडच्या हांवें तुजो जाताना जीव म्हजो जालो खालसादा कोण भोवडयता तो म्हजो जेजू खालसाद कोण येवंक आत्रेकता तो म्हजो जेजू गोपान म्हाका आरयता दुखा म्हजी थांबयता कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू काळजान दयल्या सुमया जेजू कमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरोबर आमच्या काळजान तो आयला सुमया कमी अर्गां दिवया आमची जिविती स्नानीक सुवां बरी आमची जिविती सांबेला बरी सिमसावां बरी इजाका बरी आशिर्वादाची करूंक कृपा ससाई मागया ताणी केल्ले सर बरेपणाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया उगडाप तुका सुमयान जेजू उगडाप तुका स्तुती तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमया आराधन तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू सर्व वाईटांतले विघ्नांतले वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमया आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया सर पांयांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया कलजारांतेची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका ह्या पुंतळार ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया तुज्या उतरावर आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया पवित्र जेवणान आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया तुवें केल्ले सर्व बरेपणा खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका उगडाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान अर्गां जेजू तुका सुमया अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान प्रार्थुया भूमुगाळ बापा आमच्या देवा भगवंत जोता देवाच्या जैते वनमरणापासून या नव्यानाचे दिसावं संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेहून कोडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे बशे मरापर्यंत तुझ्या मोगात आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बशया मोगाच्या बाबणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता तुमची ते सामा इरादे घेवन व्हडसंख्यान ह्या पुंतळा तुमी येतात तुमची ते सामा उबारतात सांजूद तुमच्या पासून विनंती करता आनी आमी सर्व तुमच्या खातीर मागता ह्या संदर्भार तुमकां तुमी घेवन आयलेली सर ते सामा जारी जावन दी म्हूण आमचे मागणें तुमच्या खातीर भेटयता हर एक मंगळार सकाळी 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारां 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांत जेवण ह्या सर्व मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्यान ह्या पुंतळाक येया आनी खंडीत समयाची भरपूर बेसांवां तुमी जोडून घेतल्यात ह्या मंगळारा सर भुरग्यां खातीर हांगासर मागतले हांव धाकटुलीं भुरगीं व्हडां भुरगीं सगळ्यांक घेवन तुमी ह्या पुंतळार येया विशेश मागणें ह्या भुरग्यां खातीर ह्या मंगळारा नव्यानाच्या वेळा आमी करतले हांव आनी भुरग्यांक सरा पांयांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारण तांकां सुमयाची जाणतिकाय सुमयाची जाणवाय गिन्यान चुरुकाय सगळे फाव जावन ते म्हणून ह्या मंगळारा दिसा भुरग्यां खातीर विशेष करून मागतले हांव व्हडा संख्यान भुरग्यांक आपूण हाडून ह्या पुंतळाक येवंक तुमचे लागीं विनंती करता
स्टॉलाक भेट दिया थंयसर बेंचेर गेल्ले मीठ तेल दाखोवन तांबेन रेलिको इमाज्यो कुरीस तशेंच बूक तशेंच बायबल डायरी इत्यादी आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या आत्मीय झुजा झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो भौतीक वस्तू वापरून ताचो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. दैवी वखदां आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेल ऑफिसान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. तुमची मिसां ऑफिसान दिया थंयसर घेतात. त्या सावा तुमी ऑफिसान दिवेत नंतर पाटी पुंतळार घालयेत. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. पुरुषतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं पुंतळ्याची कायली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनाक कुंभ करचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवण दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तुमचे कुशेचें दान संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी बरी कार्य आसलेले वेळार जावं पुरो जल्माचो दीस जावं पुरो एनिवर्सरी जुबल्यो जावं पुरो कुमगार जावं पुरो इतर संस्कार वा मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुंतळ उडास करा. जेवणाक कुमक करा आनी आमी सरभक्तीका तुमचे खातीर मागता. हेचें जेवण आमकां आज दान जावन दिलां. जल्मा संदर्भार मासाचें जेवण संगीत वर्न जवाहर डेसा मंगळूर जल्मा दिसा करता जावन हें जेवण ताणें दिलां. ताचो मनपूर्वक उपकार भोगता. ताका बागी संतोश बरी जल्मा दीस मागता. तशेंच ताच्या कुटुंबाक देव आदार आनी कृपा दिवं दी म्हूण आमचें मागणें. हेचे दिसा जेवण तयार केलां ल्हान फूल वाड्याकारांनी. तांचो मनपूर्वक उपकार भोगता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. वाड्याकारांक तशेंच तांकां कुमक केल्ल्या हर एकल्यांकी स्वामी जेजू क्रिस्त सांजुता देव मुखांतर बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. नव्यानाक आयती जावया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनती कर. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. बाबनीनो सर्गीन समसमगाळ बाप आमचे मागणें आयकता. बगे उजूता देव सरकार जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसत विनंती करता. सांजुता देव सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड भाव तुका आमचे मागणें भेटयता. तुका आनी धर्म जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणें आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदान वरवीं देवा बरें तोगलाव लाभता आनी समीस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोने पेल्या सो करो मोग वाडय. आतां आमी मागीर वचूता देवाच्या विनवणेन तो देवाची बादुवारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सलामची पातीनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका महिमा मान आनी वेगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें सांगाता मागया. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसल्या बागे वजूता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सुडंदर असो मोवाळ मोगतूं जाणा जालोय ताच्या सोडोवणेची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या शकळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कडस अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं किरीत शरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसोन ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशेताक पातयेन आयलां. दया करून आमी बसया. मंगळ बाबडीनो जायतीं जाणां तुमी हांगासर ते सावां घालतात. जायतीं जाणां तुमी त्या सावां धाडून दितात. फोना मुखार मागोवंक सांगतात. आज जायतीं त्या सावां हांगासर आसात. ह्या त्या सावां सांगाता तुमची त्या सावांक वता आनी एकामेका खातीर मागया. 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावं. 13 जाणां बरें काम फावो जावं.
17 जाणां शिकून बरी मोज जाणवाय फावो जावं, तेगा जाणांक मोतेची टेन्शन पयस जावं, 2 जाणां डिप्रेशनांतून सुटका मेळोवं, 6 जाणां काजेरी जोड्या भुरग्याचे देण्या फावो जावं, एकल्या बरें घर जागो फावो जावंक, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावं, एकल्याची पाटीच्या कण्याची दूख तशेंच कुशीच्या बरींची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावं, एकल्याच्या कुडीन ती सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जावंक, एका उतरप्रायच्या आवयक भूक चिरवण गठाय आनी कुडीची बरी भलायकी फोव जावंक, एका कुटुंबांत समृद्धी स्वतंत्र रास जावंक, तेगा जाणांची मायग्रेन तकली पडापड गुण जावंक, तेगा जाणांची आतांपांयाची गांठी दुखी गुण जावंक, एकल्याच्या उजव्या हातांत आसलेली सगळी दूख गुण जावंक, पांयांची दूख गुण जावंक, बरी भलायकी फोव जावंक, एका पियूश जावन फुडलें शिकप शिकतले आसतली एक शिकून बरी मोद जाणवाय गिन्यान फोव जावं, व तेजे सगळे स्ट्रेस पयस करूंक ताचें जिवीत नंदन जावंक, MBBS करच्या तरणाट्या शिकून बरी मोज जाणवाय फोव जावंक, एका कुटुंबांत शांती संतोष समृद्धी रास जावंक, एका परगांवा गेल्या कुटुंबाच्या सर्व सन्यांक खमान भद्रती समृद्धी संतोष फोव जावंक, एकल्यान हाती धरले सगळें काम शवितान पंथा पावोवंक, एकल्यान दिता म्हूण पयशे एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले ते पयशे वेळार दिवंक, एकल्याच्या कृशीचे भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक, तशेंच कृशीक लागलेली सगळी कीड नपेन्स जावंक आनी बऱ्यान कृशी रुता जावंक, एकल्यान हाती धरलें सगळीं काम शबित्यान पंथा पावोवंक, एकल्याच्या बोरवेला निरंतर उदक फोव जावंक, 2 जाणांचे पैन बऱ्यान जावंक, 7 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक, एका कुटुंबाच्या UK वचोंक तेगा जाणां फोव जावंक, एकल्या भुरग्यान सुडाळ उलोवंक फोव जावंक, तेगा जाणां आतांपांयाची गांठी दूख घेवन जावंक, 12 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक, 8 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, एकल्या दुबाव पयस सरूंक, एकल्याचे काजरी दादल्यान दुसऱ्या चलये असो सांगा सोडूंक, एकल्याच्या युट्रसान फायब्रॉयड आसले ते गुण जावंक, 2 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक, तेगा जाणां दिल्ले पयशे ते वेळार फाटी दिवंक, 6 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक, तेगा जाणांची एलर्जी शेळकोंकली गुण जावंक, 12 जाणांची बरी भलायकी फोव जावंक, 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक, 6 जाणां आमाल पिवून येता सुटका मेळोवंक, 2 जाणांचे मोबायलांत पयस सरोंक, एकल्या आवय बापायक खावंक जेवंक, एकल्या आवय बापायक काल जावन चलोवंक, एकल्याचे स्किन एलर्जी गुण जावंक, तेगा जाणांची वायट सवयेंतल्यान सुटका मेळोवंक, तशेंच 8 जाणांक प्रत्येक त्या सवा पासून म्हाका विनंती केल्ली आसा, तांचे खातीर आमचे खातीर आनी कोणा मागता बसयला तांचे खातीर मागया, दिमे गेले हातो बारया निरंतर स्तुती करन ही सगळीच त्या सवा आमी समर्पण दिवया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, मोगलाप तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, आराधना तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, मोगलाप जेजू, आराधना जेजू, सगळ्या काळजात तुका वंदिता सुमिया. तुमो देव तुका महिमा तुका वरादा उगलाप. आमची मागणी ऐकून तुझ्या पदवेन भोव काकूळतीन आमची मागणी ऐकून आमकां आशिर्वादाने भरताय देखून, मागलेले सगळे आमकां भोव करताय देखून, मागलेले सगळे आमकां दिताय देखून तुका आमी अर्गां दिता सोमिया. अर्गां जेजू, उगलाप जेजू, आराधना जेजू, मोगाळ सोमिया सगळ्या भक्तिकांची त्या सवा तुका समर्पण दिता. तुझे उदंड देन आनी उदंड काकूळतीन आमचे तुजो आशिर्वाद घाल. मागलेले सगळे त्या सवा तुका भेटून दिताना हे सगळे भक्तिकां तुझ्या बेसवानी भर, सगळी त्या सवा मानून घे. मागलेले सगळे भोव हालेलुया 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 हालेलुया. इकडी बोरदोळे दांबिया आमच्या तरद्याचे दवरया. सांजुता देव म्हाका जायते बरेपण फोव जाला. सेवरीन आमची बहीण एकली आस्पत्रेंत आसा, ती कठीण पिडेन उळवळून आसा, तिका बरी भलायकी फोव जावचे बसून मागता आसतना जायत्या जाणांक बरी भलायकी फोव जाल्या. 8 जाणांक बरें काम फोव जालां. एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जाल्या, एकल्याचे काजराचें कार्य बऱ्यान जालां, एकल्या घुमटे तकलेची शिऱ्यांची दूख उणी जाल्या, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दूख उणी जाल्या, एकल्याच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या, एकल्याच्या उतरप्रायच्या आवय बरी भलायकी फोव जाल्या, एकल्या कुटुंबात सुख संतोष समृद्धी रास जाला, एकल्याच्या क्रिस्तीचेर बेळ्याचेर आशिर्वाद लाभला, एकल्याच्या बोरवेलान निरंतर उदक फोव जाला, तेगा जाणांची तकली बडापड गुण जाल्या, एकल्या
PUC जावन PUCन बरे मार्क्स काडून पास जाला, एकल्या चलयेचे टेस्ट सुणे जाल्यात, एकल्या चलयेक बरें शिकूंक बरी मोजान वायफ जाल्या, एका कुटुंबाच्या सन्यापर गांव वचूंक विजा फोव जाल्या, 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जाल्या, 2 जाणां पाटी दुगूण जाल्या, एकल्या रीण फारीक करून करपा मेळ्ळ्या, 2 जाणांची कॅनडाचे PR विजा फोव जाल्या, एकल्याचे IELTS एग्जामान पास जालां, तशेंच 18 जाणांक लाभलेल्या सर बरेपणाक अर्गां दितात. तांचे सांगात आमच्या अर्गां गोंठया सर्गेंच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, अगलाप तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, आराधना तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, अगलाप जेजू, आराधना जेजू, सगळ्या काळजां तुका वंदिता सुमिया. तू मोवरतो दे तुका महिमा तुका वरादान उगलाप आमी मागलेले सगळे आयकून आमकां तूं दिता देखून काळजां तुका अर्गां दिता सुमिया. अर्गां जेजू, अगलाप जेजू, आराधना जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटान विघ्नांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्त आमच्या भाव भयणीचे कस चालू करी. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्त आमच्या भाव भयणी, सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरां नर्सांक सेवकांक पाव. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां तळण्या आनी पातकांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा तुझ्या मरेने यादवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्गीच्या बापायचे दिसा आमी आयकले आमचे सर भावणीची ते सवा जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियत आनी आशेलो संतोष आनी समाधान भोव कर. ऐक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या सुमिया. बाप्पा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयता ती सर ते समा जारी कर म्हण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने मगळा सुमिया. बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव तें काम नासतना कुस्तूंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळत कर. तांकां बरें काम फोव कर, तांची जिवीत नंदन कर म्हण मागता. ऐक आमचे प्रार्थने दयाळा सुमिया. बापा फोव ती जिनियत सांगाती वा सांगातीन मेळनासतना कुस्तूंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां बरी जिनियत सांगाती वा सांगातीन मेळोवन बरे कुटुंबाची जिवोवचे देणे फोव कर म्हण मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबासून तूं सोडय म्हण मागता. ऐक आमचे प्रार्थने मरिये सुमिया. पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी ऐक. नमार आनी एका कुलतीचे माय, नमार आमच्या जिवा, अमृत आनी भरोशा तुका मेलो मरता. आमी बदेशवेची बाळकां ह्या दुगाच्या कोणात आसता. आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका दान करता. आमचे शिके ते तुजे एका कुलदेडे आमचेर परती आनी बदेश उपरांत तुजे कशी सुदी बोळ जेजू आमकां दाखय. हे देणी मगळे देरपी आमकार मरिये. मगळ बाबडीनो पिडेस्त आमच्या बाबडी सोड आस्करया. तांकां सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा मजत मागया. त्रिंदादी मान करून सांगाता म्हणया. महिमा तुका सरपदवीधरा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लास पुता, कित्याक तूं आमच्या सकत मनशा सेमगंचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करूंक कुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्याक आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचो सर पिडाशिदा तुज्या बळादीक पदवेन गुण गुण करताय. करताय. प्रार्थुया. भोदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आणि मोतीच्या वाकुडेच्या पिढीने कष्टोंच्या तुझ्या साखरा साखरणेचे दयाळ दिश्ट घाल. तुवें नगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिण्यांतली गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सुमियेचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. ओ दयाळ सुमिया बाबा तांच्या बुसवणदारा तुजी मेतमेर नातलेली दयाळ आमी मागता. पिडेशिणेन कष्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजून मनाबैत पयस करून एकामेका काळजात बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे देण तांकां तूं आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सुमी सदां संगत राव. तांच्या आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी.
आणि तुझ्या पवित्र सभेत सदा सुखार गांधी उदित जो जे तेराज वर्ष लयताय ससनाच्या ससना सर्वेस पो तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे आसो सर्वेस पो देव बाप तुमका आशीर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर वांगून तो तुमका माई पासन आणि काकुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आणि आपली शांती तो तुमका दिम देवा सकलोस पूजे जो ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमच्या संगत असा तो तुमच्या सवय राहून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमका वाठरू तुमच्या फाटल्यान तो आणि तुमची राखण करू देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसांस वडान भरले तो तुमचे ते सर वाईट भस्म नडो आणि तुमची जिने आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसुने आजीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धडता देवाचे वडू मोगळ बाबडीनो काही थोडी मिनिटां भर सक्रामेंता मुखार आमी करया सक्रामेंतांतल्या जेजूची बेसांवां आशीर्वाद शांती समाधान भलायकी सगळे आमी जोडून घेवया दिमी गेल्यार सोम्याचें आराधन करुया आणि आराधनान सोम्याक ह्या वेदीर स्वागत करया तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां बेसांवांनी भरता ह्या सोम्याक आराधन करून गव्या गीत सोमो करता सोमिया तू कारगा इता दुनिया तुझो मोग करता तू कारगा दिता मोसो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता तू कारगा दिता मोसो सोमी म्हूण मानून घेता मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा Alleluia, 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 हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. मुझे सोम्या मोच्या सोमिया मुझे देवा मोच्या देवा मुझे सोम्या मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया 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 आराधना करता सोम्या आराधन हांव करता सोमिया सरपडोन वंदिता सरपडून वंदिता गनिया आराधना करता आराधन हांव करता सरपडून वंदिता तुझो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो सोमी म्हूण मानून घेता आराधना करता आराधना करता सरपडोन वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझ्या सोम्या मोच्या सोमिया मुझे देवा मोच्या देवा मुझे सोम्या मोच्या सोमिया मुझे देवा मोच्या देवा मोच्या मुझे सोमिया मोच्या मुझे देवा मोच्या सोमिया मोच्या देवा हालेलुया
Hallelujah. 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 निरंतर Hallelujah. 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 हर गात जेजो गुलाब जेजो हरदा जेजो सगळ्या काळ जाऊन देता सुम्या तुम बघतो देव तुझा महिमा तुझा वरदान तू देव अब्राम असो देव इसाक असो देव याकोब असो देव पुरावाद असो देव राय असो देव अमहनियकल असो देव तुझा महिमा तुझा वरदान गुलाब हालेलुया 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 Argan tuka sumian Jesu, Aglap tuka sumian Jesu, Studi tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Bosyam. Magal babdino egadi वर sumia padya. आमचं सुमी आमच्या मध्ये आज सांगा सर कीर्तनगर म्हणता आत्म्या मुजा किती आत्म्या मुजा किती म्हणता आत्म्या मुजा उठल्यान किती म्हणता आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा तोंड उगतें कर आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा देवा बापाची स्तुती कर देवा बापाची स्तुती कर देवा बापाची स्तुती कर देवा बापाची स्तुती कर रसनाराची स्तुती कर रसनाराची स्तुती कर रसनाराची स्तुती कर रसनाराची स्तुती कर धन्य देवाची स्तुती कर धन्य देवाची स्तुती कर धन्य देवाची स्तुती कर धन्य देवाची स्तुती कर आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा रायांच्या रायाची स्तुती कर रायांच्या रायाची स्तुती कर आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा रायांच्या रायाची स्तुती कर रायांच्या रायाची आत्म्या मुजा आत्म्या मुजा सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर कित्याक कित्याक तो बवर्तो तो मोसवातो तो मोगाळ तो मोगाळ तसो मोग मोग ससनाक बाळता ससनाक बाळता हालेलुया 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 मगळ बाबडी नाम समोग सुम्या समोग ससना बाळता या सुम्याची स्तुती करूंक जाय काळजान तावन मनान तावन सक्तेन तावन सुम्याची स्तुती करूंक जाय देखून उबी रावया ताच्या मनाक आनी महिमेक हे सोडून गीत स्तुतीचें गीत आमी गावया उबी रावया स्तुती करा ताळयो भेटया स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताळयो भेटून रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा धन्या देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्याची स्तुती करा सोम्याची स्तुती करा ताची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा रायाच्या रायाची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा रायाच्या रायाची स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा साची स्तुती पवित्र आत्म्याची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची पराक्लिताची स्तुती करा पराक्लिताची स्तुती करा आत्म्याची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची स्तुती पराक्लिताची
पाराक्लिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती, कृपेवंताची कृपेवंताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन सगळ्या सत्यात हालेलुया सगळ्या मनात सगळ्या काळजात आमच्या समेची स्तुती करूया. आमचं देव एवढं पण आमच्यामध्ये हजर असा. देव अब्राम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो, देव राय असो, देव प्रवादी असो, आम्हा हर एक असो देव आमच्यामध्ये असा. या देवाची स्तुती करूया, काळजात त्याची स्तुती करूया, मनात सत्यात त्याची स्तुती करूया. हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 उला मारा बाबांना उला मारा समया आमच्या समया जेव्हा देवाच्या देवा जीवांच्या देवा आमच्या देवा प्रवादीच्या देवा रायाच्या देवा आमच्या देवा आम्ही आराधना करूया स्तुती करूया. हालेलुया 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 हर कांचे जोगलाबचे जोरात देजो शदला बल 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 दला या हाला 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 हर कांचे जोगलाबचे जोरात देजो. हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 बशा मग बाबणीनो आमचो सुमिया आमच्या मध्ये हांगासर आसा. इकडी बोर सुमियाची दिश्ट लया आज सुमी आमकां विसरता. कितें विसरता? तूं कित्याक ह्या संवसारींत तुवें जल्म घेतलाय? कित्याक तूं ह्या संवसारांत जल्म घेतलाय? कित्याक? उद्देश कितें? कित्याक हांवें तुका धाडला? आवयच्या गर्भांत आसतना हांवें तुका विसला. हर एकल्यांकी प्रवाद्यांक मात्र न्ही, हर एकल्यांकी सुमयान आमकां विसलां, सुमयान आमकां धाडलां. कित्याक? ताची महिमा परसांक कळीत करच्या. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमी सुमयाची स्तुती करतना आमचे हात उबार स्तुती करूंक जाय. इल्लेशे हात उबारन केदाळे स्तुती करतना आमी स्तुती करूंक आयल्या, आराधना करूंक आयल्या, हात उबारूंक जाय. काही इल्लीशी कुडीक दंडवणी दिवन स्तुती करूंक जाय. काही इल्ली कुडीक कश्ट दिवन स्तुती करूंक जाय. खाली भांगार बसून जेमन जेवण स्तुती केल्यार जायना. कळ्ळें की? जेमन जेवण स्तुती केल्यार जायना. आमी दंडणी दिवन करूंक जाय. हांव वेलांकांनी गेल्लो थोड्या तेंपा पयलें वेलांकांनी गेल्लो आनी थंय येत आसतना ते वेलांकांनी तुमी जाणात 4 बोगले 4 इगर्जो आसात. आनी एका इगर्जेतावन मेन इगर्जेतावन आनी एका पंतल्या इगर्जे चापला पर्यंत एक व्हडली एक वाट आसा. तिसल्यान कुर्सा वाट इसल्यान कोणतांचे मिस्तेर आसात. मिस्तेर तिसल्यान ते सावा आनी रेवेची व्हडली वाट आसा रेवेची. आनी थंयसर जायतो लोक दिमी घालून कुर्सा वाट करता. दिमी घालून सोलून दिंबयेर पडोवन ते रेवेंत. कळ्ळें की? आनी एक स्त्री थंयसर आतांत ल्हानशें बाळशें घेवन दनपाराच्या बोराक वताक कुर्सा वाट करते आसा. दिंबयेर सोलोवन भुरग्याक घेवन लांब पयसा चवदा ते सावा कितले कश्ट. आनी ती वतांत सगळीं करपोन गेल्या, भुरगीं सगळें करपोन गेलां.
आणि घाम येऊन बुडून गेल्या आणि तिच्या पायांचे दोंबरां थंयसर रगत येता हांवें विचारलें तिच्या लागीं अरे बाय इतल्या कश्टान कित्याक तूं कुर्सावाट करताय कित्याक इतल्या कुडीक इतले कश्ट दिवन कित्याक पेटा काडटाय तुका थंय भितर चापलान भुरग्याक घेवन मागल्या पावना गी तर ती म्हणाली फादर 12 वर्सां जालीं काजर जावन भुरग्यांचें देणें नातरलें हांवें मागलें आनी देवान म्हाका देणें फोव केलें 12 वर्सां उपरांत पूण हो त्या पसो देवाक अर्गां दिवंक आयल्या दुसरें भुरग्याच्या काळजांत बुराक आसा मस्त पयशे करशिले देवान दिलें भुरगें होगडाय नजो म्हणल्या खातीर कश्ट काडना ही कुर्सावाट करता सुमी म्हजेर दयाळ जातलो सुमी म्हजेर आशिर्वाद दितलो म्हज्या मोगाच्या बाबडे कसली पाथी न्ही पळया कसलो विश्वास पळया आमी करचें हर एक मागणें कैलेशें त्यागाचें सॅक्रिफिसाचें दंडवण्याचें आसूंक जाय निमाण्या शुक्रारा आमी दंडवणी करता सिंजीच्या बुधवारा दंडवणी करता खरेंच म्हाज्या काळार दंडवणी मागणें उपास कर मागणें करता कित्याक मागलेलें मेळर जाय आराम बसून पेनामुळा बसून जिम काडणं न्हीद काडणं मागणें केल्यार मेळना म्हज्या मोगाच्या बाबडीन थोड्यांक दिमी घालूंक नाका थोड्यांक हात उबारूंक नाका थोड्यांक व्हडल्यान उलोवंक नाका व्हडल्यान मागणें म्हणूंक नाका जेवण कुरवून आसून मागणें केल्यार तें मागणें मेळना देखून आमी दिमी घालता कित्याक तेर्स म्हणटाना दिमी घालता वा विविध गरजां खातीर मागतना दिमी घालता कित्याक आमी दोंपराचेर उबा रावता कित्याक म्हळ्यार आमकां इल्लीशी दंडवणी करूंक जाय देखून कुडीक दंडवणी दिवन मागणें केल्ल्यान चड बरेंपण लाभता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून दिमी घाल मागणें केलें कडपी सुवातेर देखून आमी दिमयेर पडोवन कश्ट काडून मागणें करी जाय सुशेगाद मागणें केल्यार जायना थोड्यांनी बसून न्ही भलायकी बरी ना जाल्यार समजता पूण थोडे पटी म्हणी हात उबारी जाय आमकां हात बावळे दुखता जावंक पुरो पूण धरत रावचें म्हणना हांव तुमकां धरत राव म्हणून सांगिना न्ही एक घडी मात्र मागीर सगळें गेला म्हणटा हांव पूण जाल्यार थोड्यांचे हात वयर वचनात कश्ट काडूंक नाकात मावंट काडूंक नाकात उगवत हात बांदून बसून जेवण मागणें कर मागीर म्हजे लागीं घेवन फादर मागा म्हळ्यार दिता देव दिना तुमी मागाचे कश्ट काडचे हांवें मात तुमच्या खातीर कश्ट काडल्या पावना मागाचे न्ही हां देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडे जायते पोटी आमी वट्राशी जियेता सुखाचे मा जिवी जायचे कश्टाचे नाका देखून आमी पातकी जाल्या देखून आमी पातकाची दूख धरया सगळ्या लागीं देव इतले बरे हात दिवन आमी ताची स्तुती करूं उबारून आंत इतले बरें तोंड दिवन ताची स्तुती करच्याक तें तोंड वापरूं ना इतले बरे दोळे दिवन ताची स्तुती करच्याक ताका पळोवच्याक तें वापरूं नात हय पळया म्हज्या मोगाच्या बावडीनो थोडे फावटी मार्गा देगेर कुर्डे पळयता आमी दोळे नात जाल्यार स्तुती करना पदां म्हणून कांय पयशे करतात थोडे हात नातले पांय नातलेले मनीस पळयता आमी आमच्या कितले बरे आसात आमी आतां सोन आतांतले बरीचे येता पांय आसून पांय नातले बरीचे येता आमी हां देखून सम्याची काकूट मागूंक जाय आमी एकडी दोळे दांबया तशें करूंक जायना सोम्याचो जागो सोम्या दिवंक आसा सोम्याची स्तुती सोम्या करूंक आसा सोम्याची आराधना सोम्या करूंक आसा सोम्याची महिमा परगट करूंक आसा देखून करिनातल्या खातीर पश्चाताप पावया काकुळटकर आमची अब्बा बापा काकुळटकर म्हणलें गीत गायतना आमच्या पातकाची दूख धरया काकुळटकर आमची अब्बा बापा काकुळटकर आमची सगळी मागया काकुळटकर आमची अब्बा बापा काकुळटकर आमची पापा दारले तुका दुखयले मंदमे तुझे ते मोडून तुका मी सांडले
पापा धरले तुका दुखयले मंदा मे तुझे ते मोडून तुका मी सांडले काकूत कर आमची सोम्या जेजू काकूत कर आमची काकूत कर आमची सोम्या जेजू काकूत कर आमची पापा दारले तुका कुरसायले दैविक मोगाक तुका सांडून जिवीत बिबाडले पापा धरले तुका कुरसायले दैविक मोगाक तुका सांडून जिवीत बिबाडले काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची तुका नेगारले तुका दुखयले दैवीक देण्या दाताराक तुका मी पयस केले तुका नेगारले तुका दुखयले दैवीक देण्या दाताराक तुका मी पयस केले काकूत कर आमची आब्बा बापा काकूत कर आमची काकूत कर आमची सोम्या जेजू काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची बगल भाव बहिणीनो सोमी आमची काकूत करता हे वक्त आमचे समर्पिया सगळ्याची बी सोम्याच्या पांयां तळा हे आता तुम्ही कष्ट तेल्याने वजन वयतल्यानो ए या म्हणटा जेजू आज कष्ट आसात की ना आमकां आसात की ना कष्ट नासलेले कोणी आसात की हांगा आसात वयर गेला कोणाकी कष्ट ना म्हणले ना सगळ्यांक कष्ट आसात वय की न्ही हां राष्ट्राच्या प्रधानीकी कष्ट आसात मंत्रीकी कष्ट आसात आमकांय कष्ट आसात ना गी हां चिंतूंक बरो प्रधान येताना बरें बरें येता म्हणून पण ताका न्हीद पडटा की ना गोतू ना न्ही गे हां बाबसाहेबाक कश्ट आसात की ना आसात प्राय जाल्या पिडा आसा कश्ट आसात सुलाब ना सगळे पयस सभे सुबार घेवन सोदीत ते सुलाब आसा ना म्हाका कश्ट आसात की ना हां तुका कश्ट आसात की ना हर एकल्याक कश्ट आसात कश्ट नातलो मनीस ना कश्ट मनशा जिविताचो वांटो ही कूड म्हणटा ना कश्ट आसातच जेजू कश्ट नातले आसले की ना असं संता भक्तांक कश्ट नातले आसले की ना सांजुदा कश्ट नातले हर एकल्याक कश्ट आसात तुकाय आसात म्हाकाय आसात कश्ट नातलो मनीस ना हर एकल्याच्या जिवितान कश्ट आसात कन्नडान एक सांगणी आसा न्ही एल्लार मनया दोस तू ते म्हणून आसा गी तुमच्या घरांनी पळ्यांक बुराक पडटात गी ना गी तुझ्या घरा पडटात गी ना काही लेगत बुराक गी व्हडली तेच्या थोड्यांच्या घरा काही लेगत बुराक काही लेग बुरा जाल्यार पळय जाता ते दयना काही लेग बुराक आसनात बगार पळ्यांक अशें बुराक जातात जिवितांत कश्ट आसात कश्टांतून फळाफळ घेवंक जाता कश्टांतून फळाफळ घेवंक जाता जायना कश्ट फूड करूंक आसात लारानांतलो दर्यो आसा लारानांतलो दर्यो आसा आसा ना लारानांतलो दर्यो ना तशें कश्ट नासले मनशा जिवीत ना हर एकल्यांक कश्ट आसात देखून ताका कश्ट आसात म्हाका कश्ट आसा म्हणून जायना हर एकल्यांक कश्ट आसात तुजे कश्ट तुका ओड तुजे कश्ट तुका ओड थोडे सांगतात थोडे सांगिनात थोडे दाखयता थोडे दाखयनात कश्ट आसात एका नाण्याक दोन मुखां आसात की ना आसात की ना आसा तशेंच मनशा जिवितांत कश्ट आनी सूख दूख आनी सूख कश्ट आनी वावंट सगळ्यांक आसात पूण आमी कितें करी जाय कश्ट आयिल्ल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा
कुशाल बरी जाया. कितें म्हणटा? कुशाल कुशाल बरी जाय जाय. केदळा तूं कश्ट आसो न्ही कुशाल बरीत आसताय तुजे कश्ट तुका व्हड म्हणून बगनात कळ्ळें. पूण आमकां ल्हानशे कश्ट आयल्यार आमी हिमालय पर्वत वज्ज बरी करता न्ही. पळय तुमी पळय चूर आसो म्हणी दितात की अशें आसात. म्हाका पळयतना तुमकां बेन दिसता एक. दुसरें म्हाका तुमकां पळयतना बेजार जाता. म्हाका हांगा तालतारीनी दिया म्हणून जाता तुमकां पळयतना. तशें आसात सगळी रात न्हीद गळोवन पळय आत्तां न्हिदतांगी मागीर न्हिदतांगी म्हणलें बरी आत. तशें गेल्यार जायना. कांबळा गेल्यात की काल राती उडपी तरी कांबळा गेल्यात की कांबळा गेले रेडे आसात पळय. सगळी रात 2 दीस धांवून 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 थकून येवन गोठ्यान न्हिदतात. तशें आसात. तशें जायना. आमकां जिवितान कश्ट आसल्यार आमी उल्हास बरीत आसाचे. देखून तुमी म्हणटा उल्हास बरी जाया संतोश बरी जाया. तुमच्या कश्टाच्या आकांताच्या वेळार तुमी कितें करा? कितें करा? तकल्यो उखलून धरा. कळ्ळें? तकली बंदा घालची न्ही. खंय करा? तकल्यो उखलून धरा. कोणाक पळया? हा देवाक हा देवाक शेजारच्या माडांगी शेजारच्या केळम्यांगी हा देवाक कोण तो देव? जेजू कोण तो देव? जेजू हा शेजारच्या आंगणांत आसलो देव कोण? तुमच्या कश्टा वेळार कुशाल बरी जाया तकल्यो उखलून धरा आनी समया पळया. कळनासतना मागा. कळनासतना रिपीट करा. कळनासतना 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 मागा. कळनासतना कळनासतना मागा. मागा मागा. मागा आनी तुमी घेतल्यात. ती सकत घेतल्यात. ती कुरपा घेतल्यात. ते बेसांव घेतल्यात. आमी कश्ट आयले म्हणटा कंगाल जाता कवज येता भियेता सगळं बळयता न्ही. तशें करूं जायना. जेजू कितें म्हणटा? नांगरा हात दोन फाटीं पडयतलो. नांगरा हात दोन फाटीं पडयतलो. सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही. योग्य नाही. बरोबर गाजी आसा फाल्यां आसा वेगळी योग्य न्ही. हां रसलोला देव सांबाळटा. विश्वास दवरा. फुडें वसा. नांगरा हात दोन फाटीं पडयता सर्गीच्या राज्या योग्य न्ही. कोण एकलो सैनीक झुजोंक गेला AK-47 रायफल दवरला मुखार सैनीक आसात वो फाटीं पळयतना फाटीं म्हळ्यार जाता वो फाटीं पळयतना ताचे गुळे पडटा तांकां डक 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 वो पडच्या फाटीं पळोवंक जाता जायना. नांगराच्या फुडकायाक हात धरन फाटीं पळयता जाल्यार कुसून जाता ताचें कुसून जाता जायना. त्या नांगराची जगल आसा पळय ती फाड्यांच्या वा रेड्यांच्या पांयांक लागून पांय कट्ट जातात. कुसून जावचें ना. सगळो दीस ताणें रेड्यांक गुंडयल्यार गाद्यांत ताचें कुसून जावचें ना. नांगरा खातीर फाटीं पडयता तो. कित्याक म्हळ्यार वरांतल्यान नांगर वचना. वरांतल्यान नांगर वचना. गिल्लडचें वचोंक पुरो वांगडे तिंगडे वचोंक पुरो पांयांक लागोंक पुरो. कुसून जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. जिवितान कश्ट येता आसतना फाटीं पळोवंक जायना. तकल्यो उखलून धरी जाय. कुशाल बरी जाय जाय. स्टेफान आसलो न्ही. स्टेफान कोण? स्टेफान आसलो न्ही. स्टेफान फातरावन जेशी मारलें कोण तो? बाप्पू सपूत. पहिलो कोण? मारतीर पहिलो कोण तो? बाप्पू सपूत विल्मा कोण? पहिलो मारतीर आसता ते कोण? कोण? स्टेफान कोण? पहिलो मारतीर दिलीबाई गुतना. स्टेफान पयलो मारतीर. पयस सभेचो पयलो मारतीर स्टेफन. ताका फातरावन जेशी मारलें. कितें करतालो तो? रडतालो गे. सर्गीं पळोवन आसतालो तो. आसो दितालो. हें पळयल्ल्या साऊलाक साऊल म्हळ्यार आतां पावल आसा न्ही ताका राग आयलो. तो बसून आसा थंयसर. ताच्या मुखारच ताचें मरण जाता. फातरायतात आनी ताका फातरांचे मार पडटाना तोंडाक आनी पुरा व्हडले व्हडले जाल्लीचे मार तोंडाक दोळ्यांक नाकाक मांड्याक कपलाक पडटाना. तो बोमार नातलो. यम्मा ये देवा बचाव करा म्हणून बोमार नातलो. तो सर्गी पळोवन आसतालो गे सुबीत करून. आनी हें पळोवन
साऊल आसलो पळय आतां पावलो रोमाकारांक बरयता पिलिपारांक बरयता तो पावलो आसा पळय अजाप जालो गे ताका त्या साऊलाक अजाप जालें कश्टान ती सालोरेसा विशयान आमी आयकलां न्ही गे सालोरेसा कश्ट आयले ताका कायलीर भाजलो हां भाजताना तो आसतालो गे आसून म्हणलो गे एक कुस भाजली आनी एक कुशी परती या म्हूण पळया कश्ट आयल्या वेळार कुशाल बरी जाया सान सिसील कोयराची पात्रोन आसा तिका जिवेशी मारच्या फुडें तिका कोतकोत उदकान बुडयलें कोतकोत उदकान कशें आमी कोंबयेक बुडयता म्हळ्यार कोंबी वतनाय पाकां काडूंक बुडयता तशेंच पूण ती मरोंक ना देखून थंयचो मांडो कुराडीन उक्तो केलो मांड्याक कुराड मारन मांडो उक्तो केलो आनी तांतूय थंयसरी थंयचो जीव पक्का वचूंक ना थंयसरी ती गितां गायताली संतोषान आपल्या होरेता मेळोंक येता म्हणून संतोषान गितां गायताली देखून कोयराची पात्रोन ती संतोषांनी कश्टान ती उल्हास बरी जाया तकलीफ कळनारा कळनासतना म्हाका कश्ट आसात म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत आसात मनशा जिवितांत कश्ट कोणाकच सुखनांत जेजूकी आसले कश्ट संता भक्तांकी आसले मार्तिरांकी आसले आमकांय आसात म्हाका याद तुका याद कश्टांत पळपळ घेवचें न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बघा जेजू म्हणटा कश्टांक वेंग मारा कुर्साक पट्टून धरा कुरीस सुखाचे समदेर न्ही कुरीस कश्टांचे समदेर ताका आमी पटलोवन धरीसय पळपळ घेवचें न्ही ताका वेंगून धरीसय देखून तुमी म्हणटा तुमी कंगल जावचें न्ही तुमी चंचल जावचें न्ही तुमी निराशी जावचें न्ही सूख आनी दूख रचलेलो हांव आसां तुमकां सांबाळटा म्हजेर विस्वास दवरा म्हजेर पातयेणी दवरा फाटी पळयनाकात हो पुरबायचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या विस्वासांत आमी रावता ह्या विस्वासांत आमी जियेता जाल्यार आमी जिवी जोडटा पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका थोडी बोटी भलायकी बरी नासल्या वेळार दाखतेरान म्हणचें आसा 1 म्हयनो रजा काडना विंगड वचून राव कांय काम करनाका फुल्ल रेस्ट म्हणून काय म्हणजे 1 म्हयनो रेस्ट केला जाल्यार 1 म्हयनो वेस्ट जाता न्ही 1 म्हयनो रेस्ट केल्यार 1 म्हयनो वेस्ट जाता देखून आसले दीस पर्यंत सेवा करून येता म्हणून भाग मेळना सोडचें नाका सुमयाक आराधन करचें सुमयाची स्तुती करचें सुमयाचो मोग वाणचो सुमयाचें उतर प्रगट करचें भाग कोणाक मेळत मागीर देखून करचें आनी सुमी म्हाका सकत दिता बोळ दिता देखून सांबाळलो म्हणटा म्हजें अस्कत काय अंत तो म्हजें बोळ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ आनी ती सकत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ तूं म्हाका सकत म्हजें अस्कत काय म्हजे पिडे शिडेन तूं म्हाका सांडून घालिना येदोळ सांडून घालिना आनी मुखार घालचो ना असलो विस्वास दवरा पातयेणी दवरा तुमी कितेंय करूं शकतात अशें आसतना आमच्या हातांत ज्याचें दवरया दोळे धांपया कश्ट दूख कंत बेजाराय सगळें आमच्या जिवितांत आसा सूख आनी दूख रचलेलो समय आमच्या मदें आसा तो आमकां सांबाळटा तो आमकां कृपा दिता आनी तो म्हणटा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत हांव तुज्या म्हणटा दोळे धांपून हें गीत गाया समयाची कृपा मागा तुमच्या जिविताचें समर्पण करा तुमच्या कुडीचें समर्पण करा कुडीच्या विश्वाचें समर्पण करा कुडीच्या पिडेचें समर्पण करा कुटुंबाचें समर्पण करा मोतीचें समर्पण करा कामाचें समर्पण करा पुता दुवांचें समर्पण करा खूब भुरग्या बाळाचें समर्पण करा वावराचें समर्पण करा सगळ्या जिविताचें समर्पण करा तुमची कंत बेजाराय कश्ट वरां दूख सगळें समर्पिया सुमी तुमकां आपडताय वखता सुमी तुमकां गुण करताय वखता सुमी तुमकां बेसवांनी व्हरता आपड म्हूण मागा आपड जेजू आपड आनी बरो जातलो टच मी टच हील मी म्हूण मागा आनी सुमी तुमकां कृपेन भरतलो आपड सुमी आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू 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 आनी हांव गुण 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 जातलो आपड जेजू म्हाका बरी भलायकी मेळटली आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली
आपण जेचं म्हाका समाधान मेळटलें आपण जेचं म्हाका समाधान मेळटलें आपण जेचं म्हाका समाधान मेळटलें आपण जेस गुण कर जेस गुण कर मागा गुण कर जेस आपण जेस गुण कर जेस गुण कर जेस गुण कर जेस भलायकी दीजेस भलायकी दीजेस भलायकी दीजेस समाधान दीजेस समाधान दीजेस समाधान दीजेस आपण जेस आपण जेस आपण जेस आपण जेस आपण जेस हात उभारिया हालेलुया 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 जेजू सम्या तू उदार हो ककुलदार हो मोगल माई पासे देव आमचो वयस आमकां पस्सो राखसो सांभाळचो देव तुका महिमा तुका जवरादा रोमलाप या सगळ्या भक्तीका तुझ्या पायांतळ समर्पण दिता सम्या तुझी गुणकती देवी सगळ्याच्या शिराशिरेने वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत गदवितळ कर तुझ्या नावांत गुण तुझ्या नावांत आशीर्वाद तुझ्या नावांत बेसावणी बोल सर वाईट संतले कोणे संतले देवसराच्या नाट्य दळातले वाणमंत्रांतले बिदिसपणात निवार सम्या आपण जेजो आपण आणि गुण कर touch we heal them Lord hallelujah 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 मगर बाबडीनो पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर जाताना हांगासर पवित्र उदकाचो शिवर जाताना ही गीत गावया तुम्ही दोळे दांबा तुम्ही दोळे दिमी घालची नाका दोळे दांबा आज अर्ध्याचे दवरा कुडीचे सगळे समर्पण करा कष्टांचे समर्पण करा तुमचे दुखीचे समर्पण करा सुमेची कृपा सुमेचे बाळ तुमचे ते आसो दी म्हणून मागा आणि सुमी खंडित तुमकां आशिर्वादांनी भरता दोळे दांबून हे गीत गावया चंचल जावचे न्ही जिणेच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखा दुखानी सुख रसलो तोस सांभाळता सदा चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोंत पर्या लागीच हांव तुझ्या चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोट पर्या लागीच हांव तुझ्या चंचल जायना अरे तू कंगाल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोट पर्या लगीच हाव तुझ्या परत चंचल जायना का चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो पोट पर्या लगीच हाव तुझ्या हात उभारया हालेलुया 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 शदला बला बलंदला हाला 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 हालेलुया हालेलुया शदला ला 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 हालेलुया हालेलुया उला मारा सम्या हालेलुया हालेलुया परदे पडे हालेलुया येशुवे ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡಿ ಯೇಸುವೆ ಟಚ್ हीलस हालेलुया हालेलुया अपुडानी गुण कर सम्या तुझे नावानु तुझे पद्मेन अपुडानी गुण कर हालेलुया 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 बोला मरिया निरंतर हालेलुया 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 हाला 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 शदला वला वलंदला हाला 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 ला 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 शदला ला 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 हाला 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 हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्याची मदत मागया आमच्या पत्की जिविता वरवीं कोटेपणाच्या वायट साली वरवीं
आमचे तोंड पयस केल्ल्या पवित्र आत्म्या फाटी आपवया. हे पवित्र आत्म्या, 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 हे पवित्र आत्म्या मुझे दई, मुझे दई, मुझे दई, मुझे आत्म्यांती, मुझे आत्म्यांती, मुझे आत्म्यांती, मुझे कुडींती, मुझे कुडींती, मुझे कुडींती, मुझे कुडींती, मुझे गरांती, मुझे गरांती, मुझे गरांती, मुझे कुटुंबांती, मुझे कुटुंबांती, मुझे कुटुंबांती, मुझे कुटुंबांती, कुटुंबाच्या सन्यांतही, कुटुंबाच्या सन्यांतही, कुटुंबाच्या सन्यांतही, कुटुंबाच्या सन्यांतही मुझे संतोष शांती, मुझे संतोष शांती, मुझे संतोष शांती, मुझे कष्टांती, मुझे कष्टांती, मुझे कष्टांती, मुझे वाउंठींती, मुझे वाउंठींती, मुझे वाउंठींती, मुझे वाउंठींती, मुझे पीडेंती, मुझे पीडेंती, मुझे पीडेंती, मुझे पीडेंती, मुझे ना समाधानांती, मुझे ना समाधानांती, मुझे ना समाधानांती, मुझे ना समाधानांती, मुझे कामांती, मुझे कामांती, मुझे कामांती, मुझे गरांती, गरांती, ये पवित्र, ये पवित्र, ये पवित्र भलाई की देव, भलाई की देव, संतोष देव, संतोष देव, समाधान देव, समाधान देव, शांति देव, शांति देव, शांति देव के आशीर्वादाने भरो, आशीर्वादाने भरो, आशीर्वादाने भरो, बैसावाने नटो, बैसावाने नटो, बैसावाने नटो, बैसावाने नटो के, बैसावाने नटो के, ये पवित्र, ये पवित्र, ये पवित्र भलाई की देव, संतोष देव के, भलाई की देव, ये पवित्र, ये पवित्र देण्याने भरो के, देण्याने भरो के, फळाने नेटो के, फळाने नेटो के, ये पवित्र, ये पवित्र, ये पवित्र, ये पवित्र, ये पवित्र, ये पवित्र, हालेलुया, 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 तकले से हाथ तकले से हाथ, हालेलुया, 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 पवित्र देवाने अभिषेक कर, हे सगळे भक्तिकाचे देवाने, माध्यम मुखांना सर आराधन करतात ते पवित्र पिताचे देवाने, हे पवित्र सगळ्याचे देवाने, त्यांचे पितर तोर, त्यांचे पितर तोर राव, त्यांचे सगळे भावारी राव, त्यांच्या मुखल्या राव डोकं वाढतं की, त्यांच्या पाटल्या राव संरक्षण कर, त्यांच्या मुखल्या राव संगाती, त्यांच्या पितरावर समाधान संतोष भोग, भलाई की सगळे भाव कर, त्यांच्या वैराव निरंतर आशीर्वाद लाभोय, आपय, लाभोय पवित्र आत्म्या, आपड पवित्र आत्म्या, आपड, 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 दोन कर, टच, हील देम, हालेलुया, 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 हालेलुया. मकळ बाबडीनो, आता तुमचेर पवित्र तेलाची मागणी हांव करता. तुमी भक्तीन 2 लाईन करून येवचें. ही पवित्र तेलाची मागणी सोमयाचो स्पर्श, सोमयाची गुण करची देवी सगळं तुमच्या शिराशिरांनी वळटली. तो अनुभव करा, भलायकी जडा, संतोषान तुम्ही घरा वसा. ओ पवित्र तेलाची मागणी करताना तो अनुभव गृता करूंक सोमयाची कृपा आधार मागया. देण्याच्या नातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणाऱ्या आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या नातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणाऱ्या आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा Urpen bormaka piu tuka seva Alvaim nocha bormonak nocha Urpen bormaka piu tuka seva Deण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणाऱ्या आत्म्या पदवेदारा
पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदा स्तुतिवा भावार्थ गुणकर प्रभाव पैसकर वाईटा विघ्नांतले सदा स्तुतिवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा रचणारा आज्ञा पदवीधारा वर्णूक तुका बालमास माका तुझे दाऊन केलीस पैसकरी नाका वर्णूक तुका दिवास माका तुझे दाऊन केलीस पैसकरी नाका देण्याच्या सातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचणारा पदवीधारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचणारा पदवीधारा हालेलुया 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 दुबारिया हालेलुया शदल बल बलंदललया हर हर हालेलुया हालेलुया यीशुवे हालेलुया हालेलुया हर 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 हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलामचे द्वारादाचे सगळ्या काळजात गोवंतीचा समया तुझा समोर पदवेदा फक्त विश्वासी तुझा समय तुझा जवळ दोगला हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलामचे द्वारादाचे जो हालेलुया 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 हला 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 हालेलुया अर्गांदुका समियान जेजू अर्गांदुका समियान जेजू आराधांदुका समियान जेजू हालेलुया 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 हाले निठ्ठा तुबारे हालेलुया हालेलुया समिया अनुभव झालो जाल्यार जोर ताळयो हात उबार जोरान ताळयो समिया प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया समिया आशीर्वाद घेऊन गावया गीत येदेवडा सक्रामेंता Ideavoda Sacramenta Sastagnamon Karuya Urvinyatya Rupa Bodla Novyoriti Adarya Salvon Mecha Eskadvishya Bavartache Bordivya Zashe Bapat Dashe Zvukta Ullasani Sudizam Podvi Mahima
ससना ससना एकाच तळ्या हसिता तुका सामी नावार्थ आमेन. प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र संक्रमेंता काळ तुझ्या कष्टा सगळाच तू आमकां सोडला. तुझ्या सोडवणेचो वर्षदास आमचे देंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मेस्त्याला मान करून देईन आमकां फोव कर. अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुका महिमा हाडची, तुझें नांव नंदन करची, तुका किर्तडची कामां करूंक ह्या एवकरिस्तीक सक्ते मुखांत आमकां आशिर्वाद दी म्हूण आमी मागता. जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. उभी राहूया. सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदां सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें म्हटल्यान तीन नांव. पटी हात उबार सांगात म्हणजे सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां सदैव सर्वदा. जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां आता आणि सर्वदा. सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें आता आणि नांव. सदा सर्वदा. सदैव जावं आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नांव. आता आणि सदां हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या बाबडीन भोव भक्तीपणान मिसा नव्यान सक्रमेंताच्या आराधना वांटेली जावन सुमयेची कृपा बेसवा जोडून घेतल्यार तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. आनी परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना बाकी संतोष प्रीत नातालां फेस्ताची शुभाशय पटयता. परत येवच्या मंगळारा सांगाता मेळया, सुमयेची बेसांव जोडया. तुमकां देव बरें करूं. निमाणें गीत. अर्गा तुका सम्या अर्गा तुका जिवीत दिल्या सम्या अर्गा तुका अर्गा तुका सम्या अर्गा तुका जिवीत दिल्या सम्या अर्गा तुका तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका वागणटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका वागणटा हांव. मुगाळ पुता सोवे हांव बारी आशिर्वादी आमकां. भगीन कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. मोगाचे न्हू तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात. आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच आणखी जायतो वावर करूंक बाकी आसा तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पळोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन तुली फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकी तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसां आनी खंडीत काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.